खबरों बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलात दोतोरांचो उणाव आसा हे आपूण जाणा। न्यूरो सर्जन पदां खातीर 4 खेपे जायरात दिवनय कोणच जावना रुजू। फोंडेच्या खंयच्याय दोतोरांनी सल्लागार म्हणून जावचे रुजू, सांगता मुख्यमंत्री। गोंयांत पर्यटन वाडत आसा तशें ऑनलायन फटवणुकांचो वाडला आंकडो। ह्या प्रश्नाचेर सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत मांडलो प्रश्न। हे बनावटीचेर उडोवचो बेगोबेग पड्डो, खासदारान केली मागणी। अमेरिके देशात बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 15 गोंयकारांक केल्यात हद्दपार, जाल्यार कांय जाणांक केल्यात अटक। एनआरआयचे आयुक्त नरेंद्र सावयकरांची माहिती। गणेशपुरी म्हापशा 65 लाखांचो ड्रग्स केलो जप्त, जाल्यार 2025 वर्सा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत छापो मारून 78.48 कोटींचे ड्रग्स केले जप्त। या प्रकरणात 212 आरोपींक केले अटक। पारसेपेटल्यो हुर्राक फेणयेच्यो भाटयो, फामाद शेतकार श्रीराम साळगांवकारान अजून मेरेन गोंयचे दायज दवरला राखून। आणि इंग्लंडाक हरयत भारतान 6 फावट जोडले अंडर-19 वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कपाचे वस्तादपण। 100 धावांनी भारतान हारयले इंग्लंडाक। आता खबरो विस्तारान। फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलात दोतोरांचो उणाव आसा हे आपल्याक खबर आसा। आमी न्यूरो सर्जन पदां खातीर 4 खेपे जायरात दिल्ली तरी कोणूच येवंक ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। लोक म्हणटले सरकार न्यूरो सर्जन दिवपाक शकना, पण आमकां जर तो मेळना जाल्यार थंय सिटी स्कॅन बसोवन कितें उपेग। वैजकी अधिकारी सिटी स्कॅनाचे निदान करूं शकना, ताच्या खातीर न्यूरो सर्जनाची गरज आसता। आमची जायरात अजुनूय उक्ती आसा। फोंडेच्या खंयच्याय दोतोरांनी सल्लागार म्हणून रुजू जावचें अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें। आयकात। म्हाका खबर आहा की फोंड्यांतल्या आयडी हॉस्पिटलांत आमकां दोतोरांची शॉर्टेज आसा, पण हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव, आमकां न्यूरो सर्जन आमी 4 फावटी एडवर्टायजमेंट जरी केलो आसत जाल्यार कोणूच जॉयन जायना। तुमी म्हणटले सरकार न्यूरो सर्जन दिवंक शकना काय कितें। जो पर्यंत न्यूरो सर्जन मेळना तो पर्यंत आमी हांगासर सिटी स्कॅन घालून तरी कितें करतले। नो डावट घालपाक जाय ती बरी आसा, पण मेडिकल ऑफिसर कांट डायग्नोसीस ऑन द सिटी स्कॅन। फाल्यां सकाळीं सिटी स्कॅन केलो सुद्दां जरी आसत तो करपाकूय पयलो न्यूरो सर्जन जाय थंयसर रावपा खातीर, कारण एक सुद्दां न्यूरो सर्जन हो हांगासर येवन जॉयन जावन हांगा काम करपा खातीर रेडी नासता। म्हाजे तर हांव आव्हान करता, फोंड्या परिसरांत जर कोण आसत जाल्यार आमी एडवर्टायज आमचो ऑन आसा। आमी पयरूच एडवर्टायजमेंट काडला की तांच्यांनी जॉयन जावचें। ऑल द कन्सल्टंट हांव सगळ्या डॉक्टरांकूय आव्हान करता जे गोंया भायर काम करता ह्या परिसरांतले आसत, वी आर गिवींग द गूड रेम्युनरेशन, अशें न्ही की तांच्यांनी येवन जॉयन जावचें। हांवें पेडण्यांनूय पयर आव्हान केल्लें, कारण आमचे गोंयांतलेच भुरगे शिकून जे भायर वता एकदां नो डावट आमी डायरेक्टली जॉयन करून घेवपाक तयार आसा एज अ कन्सल्टंट म्हणून। तांच्यांनी येवचें, जॉयन जावचें, लोकांक सेवा दिवपा खातीर आमी तत्पर आसा। आनी त्या खातीर आयडी हॉस्पिटल हांवें म्हणटा की डॉक्टरांचे सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळो करूं शकता, बट थंयसर जाय ती मॅन पावर म्हणजे जाय पर्टिक्युलरली फॉर द स्पेशलायजेशन डॉक्टर्स। आमी 100 वयल्यान 200 सीट केले। आमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन सुरू केलें, म्हणजे म्हज्या फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळांत अशा पद्दतींतले वेगवेगळे बदल हांव कंटिन्युअसली बींग एज ए मेडिकल प्रोफेशन म्हाका स्वता खबर आहा, म्हणून तर सातत्यात आमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन ऑलरेडी सुरवात केलां, जेणे करून आमकां पोस्ट ग्रॅज्युएट डॉक्टर्स हाज्या खातीर मेळटले। ती तुमच्या आरोग्याची चिंता ही म्हाका आसा। गोंयांत पर्यटन वाडत वता तशें पर्यटकांची डिजिटल सुरक्षेचो प्रश्नय गंभीर जावपाक लागला। ऑनलायन फटवणूक वाडत आशिल्ल्या घडणुकां कडेन खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी राज्यसभेत थेट लक्ष ओडलें। पळयात। राज्यसभेतल्या 0 आवर वेळार खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी गोंयांत आनी हेर मुखेल पर्यटन थळांनी सायबर फटवणूक वाडपाचो प्रश्न मांडलो। गोंय देशांतले एक मुखेल पर्यटन आनी पसंतीचे थळ म्हूण उदेता आसतनाच फटीची हॉटेल बुकींग, बनावट वेबसायटी आनी डिजिटल पेमेंट फटवणूक ह्यो घडणुको वाडत आसा अशें तांणी सांगलें। नामनेची हॉटेलां आनी बुकींग पोर्टलांच्या नांवान तयार केल्ल्या बनावट वेबसायटींक लागून पर्यटकांक आर्थीक फटवप जाता आनी अशा संघटीत सायबर घडणुकांचेर फकत शिटकावणी दिवन नियंत्रण दवरूंक मेळना अशें तांणी मुखार सांगलें। पर्यटकांची डिजिटल सुरक्षा तितलीच तांची भौशीक सुरक्षा म्हत्वाचे अशें सांगून पर्यटन संबंधित संकेतथळा खातीर खर केवायसी नेम लागू करचे, रियल टायम निरीक्षण आनी बनावट प्लॅटफॉर्मांचेर बेगोबेग कारवाई करची अशी मागणी तानावडेन राज्यसभेत केली। श्रीमान सदानंद मगालू सेठ
Tanwade ji. Thank you, Chairman Sir, for giving me opportunity to raise an important issue. Chairman Sir, I rise to draw the attention of this August House to growing menace of cyber frauds targeting tourists in major tourist destinations you are always such as disturbing me, Goa please, and Vijay. several other states. In recent You years, know Goa the has chairman emerged as a voting is major the final tourism of this, hub Vijay. and has also attracted digital nomads and remote workers. While this has helped the local economy, it has unfortunately led to sharp rise in online scams related to hotel and accommodation bookings and digital payment frauds. There have been several cases where fake hotels, holiday homes, homestays, and other accommodation are listed on online platforms. Fraudsters also create fake websites in the name of well-known hotels or booking portals. Tourists fall prey to these scams and on reaching Goa, discover that no such booking exists or that the hotel itself does not exist. This not only ruins the family holiday but also causes heavy financial losses as they are made to pay large advance amounts. Despite regular advisories, these fraudsters continue to resurface using fake websites, virtual mobile numbers, international internet calls, and anonymous digital platforms. Advisory warnings alone are not sufficient to deal with these organized gangs. There is an urgent need for strict measures. Tourist-related websites should be allowed to operate only after proper KYC verification. Website without verified credentials should be identified, blocked, and immediately barred. Chairman, sir, this is a serious issue affecting tourist safety, causing financial losses running into hundreds of crores and damaging Goa's reputation as a safe tourism destination. In today's digital age, protecting tourists online is as important as ensuring their physical safety. Protecting the digital safety of tourists is essential to safeguard India's tourism economy and our global image. Chairman, sir, I urge the government to take strong action by enforcing strict norms and ensuring real-time monitoring and takedown of fraudulent platform. Thank you, sir. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अमेरिका देशात बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 15 गोंयकारांक अमेरिकेंतल्यान हद्दपार केल्यात. जाल्यार कांय जाणांक अटक लेगीत केल्यात अशी माहिती NRI प्रकरणाचे आयुक्त नरेंद्र सावयकारान दिली. 2025 वर्सा अमेरिकेत सुमार 3200 भारतीय नागरीक बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ले तांकां हद्दपार केल्यात. हातूंत चडशे गुजराती आशिल्ले, तातूंत कांय गोंयकारांचो लेगीत आस्पाव आसा. पर आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे NRI कमिशनरच्या ऑफिसान जे आता इन्फॉर्मेशन आसा त्या प्रमाण टोटल 15 जाण गोंयान आयिल्ले आसात कळ्ळें न्ही. हय, आता तेच्या भायर कांय जाण अशे आसतले की ज्यांनी आमकां इंटिमेट करून पूण ते आयले आसतले, रिटर्न आयले आसतले परत. 2 नंबर 3 आमी ज्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट केलो, ज्यांका थंय बिकॉज ऑफ द न्यू पॉलिसी तांकां ज्यांका कोणाक त्रास जाता आसत, ज्या फॅमिलीजांनी किंवा ज्यांनी ते थंय रावतात त्यांनी आमकां जेन्ना कॉन्टॅक्ट केलो तांकां आमी जितलो हेल्प आमचे कडल्यान जाता तो आमी हेल्प केल्लो आसा. आनीक तेजे खातीर जर जाय पडत जाल्यार थंयच्या एम्बसी कडेन उलोवप, डिप्लोमॅट्सा कडेन कम्युनिकेट करप, ह्यो गजाली करून तांकां आमी हेल्प करता. सो आतां एज ऑफ डेट ही आमची एज अ NRI ऑफिस म्हणून आमची आतां ही स्थिती आसा. न्ही, समटायम्स थोडे जाण डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करतात, समटायम्स थ्रू देअर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स अशे कॉन्टॅक्ट करतात. सो म्हणून तो सगळोच डेटा एक फावट तुका मेळटा असो ना, पूण जे कोण कॉन्टॅक्ट करतात तांकां आमी कावन्सिलींग करप, तांचे खातीर मदत करप हें आमच्या वतीन चालू आसा. एंटी नार्कोटिक सेलान म्हापशे छापो मारून अफनान घोरी हाचे कडल्यान सुमार 65 लाखाचो ड्रग्स जप्त केला. जाल्यार 2025 वर्सा पुराय गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातीचेर धाड घालून सुमार 78.48 कोटी रुपयांचो ड्रग्स जप्त केला. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी सुमार 212 जाणांक अटक केली अशी माहिती गोंय पुलिसांनी दिली. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. एंटी नार्कोटिक सेलान म्हापशा छापो मारून अफनान घोरी हाका अटक केला. ताचे कडल्यान सुमार 65 लाखाचो ड्रग्स जप्त केला. तशेंच ह्या दुबावीत आरोपीक 7 दिसाची पुलीस बंदखण फरमायला. मजगती गोंय पुलिसांनी 2025 वर्सा घुवळे वखदा आड कारवाय करून सुमार 163 NDPS केशी नोंद केला. ह्या प्रकरणात वट्ट 78.48 कोटी रुपयाची घुवळे वखदा जप्त केला. तशेंच ह्या प्रकरणात 212 आरोपीक
आरोपीक अटक केला जाल्यार अटक केल्ल्या दुबावीत आरोपी मदीं 32 विदेशी नागरिकाचो आस्पाव आसा अशी माहिती गोंय पुलिसांनी दिली. मजगती खोलायेन चौकशी आनी पुलिसांनी सातत्यान फॉलोअप केल्ल्यान 35 प्रकरणांनी गुन्यांवकार थारल्या. गुन्यांवकारांक 10 वर्सां मेरेन बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसीचो लढो फक्त भाजपाक हारोवपाचो. उत्पल पर्रीकार हांणी आपली राजकीय विचारसरणी स्पश्ट करप गरजेचें आशिल्ल्याचें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगलें. पणजे महापालिकेच्या वेंचणुके विशीं पाटकाराक पत्रकारांनी प्रश्न विचारिल्लो. ह्या फाटभुंयेर तो उलयलो. Our fight is against the BJP. No. Okay. There's an ideological fight between the BJP and Congress. What about Utpal Parikar? That I cannot comment on. He will support you in the future. He has to make his stand clear that he is on which ideology. Because our fight is against the BJP. The BJP-backed panel in Panjim, we are going to go against it. No, will Utpal Parikar in the future reciprocate your support and support the Congress in the future? तुका किती दिसता ताणे कितें करचें? No, I don't know. That you have to answer. तुका कितें Because दिसता? his father-in-law, they Utpal were all part of RSS. So Not I his think it's father-in-law. Congress fight is against the BJP. It is an ideological fight between the Congress and BJP. Friendly fight म्हणटा ती हांगा जावपाक शकना. आमी एक चूक केली झेडपीन हांगा जावपाक शकना. So I think that his stand he has to clear. I cannot ideological stand. Our stand is clear. His stand he has to clear. So he has पारसे सध्या काजींक मुट्टे लागिल्ल्यान शेतकारांनी खोस उक्तायल्या. अंदू काजींचे पीक बेगीन जाल्ल्यान हुर्राक फेणयेच्यो भाटयोय शेतकारांनी नेटान पेटयल्या. पळोवया श्रीराम साळगांवकाराचो आनी ताच्या फामिलीचो प्रवास. तांच्यांनी कशें अजून मेरेन आडमेळीक तोंड दीत परंपरा तिगोवन दवरल्या ती. गोंयचे फेणी आनी हुर्राक जिवाक बरी म्हूण सगळ्याक फामाद आसा. मात चड कूट केल्यार ती मनशाक धोलायताय बीन. फेणी आनी हुर्राक ही गोंयची वळख. फाटल्या वर्सा बदलत्या हवामानाक लागून काजीचें उत्पादन कमी जाल्लें. मात अंदू काजींक बरो चवर फुलिल्ल्यान शेतकारांनी खोस उक्तायला. पारसे वाठारांत काजींक मुट्टे लागिल्ल्यान भाटयो पेटोवपाक सुरवात जाल्या. हे दायज शेतकार श्रीराम साळगांवकारान अजून मेरेन तिगोवन दवरला. प्रत्येक काजी पोंदाक पयशे आसा, ते फकत सोदून काडपाक जाय. जो कोण सोदून काडटलो तोच राजा कसो जगतलो अशें कश्टाचे मंत्रय ताणें तरणाट्यांक दिले. आता तुम्ही भट्टी लावपाक सुरू केलाय, कितें करचें पडटा पयलीं स्टार्टिंग? भट्टी करच्या खातीर पयलीं भांड म्हणून आसता. हे पळय, हे अशें चूल करूचे पडटा. चूल करप आनी तेच्या वयर हे भांड दवरा. ओके. भांड दवरले काय ना, मागीर हेका माती घालता आमी अशी. माती घालून हेचे मेरेन अशी पुरप. पुरल्या उपरांत मागीर हयसर अशे हे आदी आमी बोडगीची पायपां लायताले. हे आतां UPVC लायता, म्हणजे गरम असल्यार सुद्दां कांय प्रॉब्लेम ना. आणि मागीर ते हे पळय, ते वयर कॉयल आहा न्हू, ते कॉयल भितर घालता आणि ते दोशे सायडीन अशे एरडायल आणि एमसील लावन पॅक करता आणि हांगासून मागीर ते भायर सरता. ओके. हुर्राक हे आता येता ते कितें हुर्राक. हुर्राक आणि मागीर हुर्राका पासून कितें करतात तयार? फेणी करता आमी. ती मागीर हेच परत घालप आणि परत तितून रोस घालप. हुर्राकाक आणि फेणी करपाक कितें फरक? हुर्राक म्हणजे डायरेक्ट रोस हितून घातलो काय हुर्राक येता. आणि परत आम्ही रोस घालप आणि हे परत उराक घालप भितर. रोस हे वाटता म्हणजे उराक आमचे 14-15 येता ते मागीर 18-19 येता. ह्यो आमच्या आज्यापासून चालू आहा. आता सध्या कामगार काजी लागीं करपाक बोंडू बिंडू आसात. आणि कसल्या प्रकारचे तुमचे काजूचे जाती आसात? आमच्यावर सगळे तरेचे जाती आहात, म्हणजे जे हायब्रिडय आहात, म्हणजे M1 हा, V4 हा, V4 हा, आणि सध्या आमच्या कडेन गावठी सुबेस हा. शेती म्हणजे ज्या जाग्यार जमीन हा त्या जाग्यार काय उगावतात, फक्त तुझा बारीक निरीक्षण जाय.
बारीक निरीक्षण असल्या कारणान तूं खंयच्या झाडाक कितक्या दिवंक जाय, काय दिवंक जाय, तेका खंयचो मायक्रो न्यूट्रियन घालूंक जाय, खंयचा सारा घालूंक जाय, हेचे बद्दल झाडा बद्दल जेका अभ्यास आहा तो खंयच्याय झाडार करूंक जाता. मी तेर्रासार टमाटा फुलयली, मिरसांगो फुलयली, रोजां फिरयली तेर्रासार. म्हणजे तेर्रासार जर फिरोंक येता जाल्यार ह्या डोंगरार कांयच न्हू, म्हाका इजी जाता. म्हाका खंयचाय पीक हाडून दिया, फक्त तेचे बद्दल म्हाका माहिती असल्याक पुरो जाय. जो पर्यंत माहिती ना तो पर्यंत म्हाका ते जायना. बाकी आता मी सगळे तरेचे जे गोंयान जातात ती प्रोडक्टां सगळी घेतली. भुरगीं एक तर करता ज्या जाग्यार म्हाज्या चेड्याक पयलींच तुमकां एकदां सांगलेलो आमी काजी पोना पयशे उडयल्ले. तेका जेव्हा पैसे दिसतले काजी पोना तो येतलो. दाटून धाडप ना, धुमकून पणस पिकोवप ना. तेका काजी पोना प्रत्येक काजी पोना प्रत्येक जाग्यार पैसो दवरलेलो आहा. तो सोदून काडपाची तेची जबाबदारी. जर सोदून काडलो तो बरो राजा कसो जगतलो. सोदून काडूंक जाल्यार तेच्या नशिबाचोच तो. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. झेंडावंदन कार्यावळी खातीर गैरहजर राविल्ल्या पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय करपाचो निर्णय मडगांव पालिकेन घेतला. हे विशीं फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर निमणो निर्णय घेतले अशें पालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगलें. अशा प्रकारची शिस्तबद्धताय ह्यान फुडें खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिली. मेन सारको फ्लॅग आसता. सो गेल्ले 3.5 वर्सांक म्हजे नदरेक आयलें की खुबशे स्टाफ हांव कोणाक क्रिटिसम अशें करपाचें, कोणाचे ब्लेम करप म्हणना की म्हजें एक हें आसा की 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट आनी 19 डिसेंबर हे वर्साक 3 फ्लॅग हॉस्टिंग जाता. आख्खी हिंदुस्तान भर जाता. आनीक हाजेर पळयलें जाल्यार सगळे लोक लाल किल्ल्याचेर प्रधानमंत्री जेन्ना फ्लॅग हॉस्टिंग करता तेन्ना आमची हिंदुस्तानाचेच न्ही ती जगाचे डेलिगेट्स फ्लॅग हॉस्टिंगाक येता. आनी काही प्रमाणात आमचे थोडे स्टाफ एबसेंट रावता फ्लॅग हॉस्टिंगाक. तो हांवें एक इश्यू आयज कावन्सिला मुखार दवरलो की कोणाक हॅरेसमेंट करपाचो ना, हो हेतू ना की एटलिस्ट फ्लॅग हॉस्टिंगाच्या दिसा तरी सगळे स्टाफांनी प्रेझेंट रावपाक जाय. अरे देशा बद्दल प्रेम सगळे तोंडान उलयतात, फिजिकली तुमी करून दाखोवपा जाय न्ही. हांव तांचे कडेन मागता म्हणजे इतलेंच की तिनूय फ्लॅग हॉस्टिंगाचे सगळे 100% प्रेझेन्स आसपा जाय. 99.9% पसून न्ही 100% प्रेझेंट आसपा जाय स्टाफ. आतां कोण बरो ना हें हांव समजूं शकता. ताका आमी आतां समज बरो ना, फॉर एग्जाम्पल तुवेकर बरो ना, हांव तुवेकराक ना तूं बेडीवन उठ आनी न्हेसान यो हें हांव तुका सांगूंक शकना. ना कितें एक्शन घेवपाचें ते वर्गार करता. एक तांकां बाबा तांची समज पॉलिटिकल दामोदर शिरोडकर एक समज एक फॉर एग्जाम्पल स्टाफ आहा एक फ्लॅग हॉस्टिंगाक येना, तो बरो ना ताणें मेडिकल सर्टिफिकेट कितें सर्टिफिकेट दिवपाची, कितें आतां आवट ऑफ स्टेट लिव्हेर आसा जाल्यार तें दिवपाचें. आनी समज आसूंक येना आनी तो कांय दिना जाल्यार सम एक्शन ताका कितें फाल्यां ताका 2 दीस एक्शन घालपाचो, 3 दीस एक्शन घालपाचो. कितें तें आमी क्रायटेरिया डिस्कस करची खबर. काही स्टाफ बीएलओ म्हणून ड्युटी करता. बीएलओ म्हणून ड्युटी वतात. कायद्यान बीएलओ म्हणून ड्युटी वयली सकाळचो आदेश ताणें बीएलओ काम सांजच्या आदेशान ताणें काम करपाक जाय. थोडे स्टाफ आमचे आसा ते बीएलओच्या नांवान दीसभर कामाक गेला. हांवें डिस्कस केला. परते हांवें 2 फावटी कळयलां. परते हांव सोमाराक चीफ ऑफिसराक सांगता, नाल्यार हांव पर्सनली लेटर बरयतलो, इलेक्शन कमिशनाक बरयतलो, कलेक्टराकूय बरयता लेटर. तुमी बीएलओ जे तुमचे बीएलओ जे स्टाफ जे ड्युटी व्हरतात बरें आसा. समजूत आमचे तुमी मेजर म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ व्हरतात, जो आमचो ट्रेड लायसन पळयता ताका व्हरतात, जे आमचे एकाउंटाचे एकाउंटा मेन आसा ताका तुमी व्हरतात, जे आमचे ट्रान्सफराचें काम करता ताका तुमी व्हरतात. पूण बीएलओचे स्टाफ व्हरता बरें आसा, आय कॅन अंडरस्टँड. पूण तेगे ड्युटी कितें हें आमकां तुमी ऑफिशियली कळोवचें म्युनिसिपालिटी. ताणें खंयच्या टायमार येवपाचें आनी कितें काम करचें ताजो ऑफ टायम तुमी आमकां ऑफिशियली कलेक्टरान कळोवचें आनी चीफ इलेक्शन कळोवचें. गार्बेज डंपिंग संसोडा आमचो सगळो नियम जाल्यार नवो गॅसिफिकेशन प्लांट आमचो ऑलमोस्ट आमचो रेडी जाल्ले कडेन आसा. म्हाका दिसता मोस्ट बहुधा एक 15 फुडले एक म्हयन्या भितर आमी तो चालू करपाचो पयलीं आमी आमकां CCTV कॅमेरा खुबसो फायदो जालो. हांव तुमचे बरोबर सगळ्या पब्लिकाक अपील करता, प्लीज गार्बेज हाडून मेळत थंय उडयनाका. तुमचे हात जोडून हांव तुमकां सगळ्या पब्लिकाक रिक्वेस्ट करता. कितेंय गार्बेजचो कितें प्रॉब्लेम आसा, तुमचे कितें हॉटेलाची गार्बेज आसा, कित्याक आमी एक नंबर आमी अपलोड केला पोर्टलाचेर, सारकी न्ही. हो नंबर 911222 911222 8200 हो नंबर आमी अपलोड केल्ले कडेन आसा. ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमची गाडी कितें व्हॉट्सॅप नंबर हो गाडी तुमचे कितें गार्बेज आसा आमकां सांगात. आमी तुमचे गार्बेजीन व्हरतात, उगड्यार उडयतात, मागीर फायन मारता की तुमी बॉल मारता.
आमी जाता तितलो प्रयत्न आतां कितले CCTV कॅमेरा तरी आसतना आज आमी आनी रेजोल्युशन घेतलां आनी CCTV बसोवया. गोंय सरकाराक 2026-27 वर्सा रीण फारीक करपाचें व्हडलें आव्हान मेळटलें. फुडल्या 5 वर्सांत सरकाराक 11,000 कोटी रुपयां परस चड रीण आनी व्याज फारीक करचें पडटलें अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालांतल्यान स्पश्ट जालां. भारतीय रिझर्व्ह बँक राज्यवित्त अर्थसंकल्पाचो अभ्यास 2025 ते 2026 अहवाला प्रमाण गोंयचो रीण फारीक करपाचो भार 2026-27 वित्तीय वर्सा परस खूब वाडपाचो आसा. फक्त 2026-27 वर्सा सरकाराक रीण फारीक करपा खातीर आनी व्याजाचेर सुमार 5,320 कोटी रुपया खर्च करचे पडटले. मार्च 2026च्या निमाणे मेरेन गोंयचे वट्ट रीण 45,000 कोटी रुपया लागीं पावतले असो अदमास आसा. वाडपी रीण भूराजनीतिक अनिश्चितताय आनी हमी येवजण्यो राज्याच्या आर्थीक स्थितीक धोको निर्माण करतात अशी शिटकावणी RBIन दिल्या. मजगतीं राज्य सरकार नव्या रिणा वरवीं परिपक्व जावपी रीण फारीक करपाची तयारी करता आनी लोखंड धातू खणकामांतल्यान मेळपी येवजणेचेरूय आस्त उक्तायता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. खोबरेवाडा कळंगूटची फामादची बाबरेश्वर आखणदार देवाचे जात्रेक शुक्रारच्यान व्हडा उमेदीन सुरवात जाल्या. ह्या निमतान जात्रेक धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळींचो आस्पाव आसा. गोंय तशेंच गोंया भायले लोक केळीचे गड घेवन आपल्यो आंगवण्यो पुराय जाले उपरांत ह्या जात्रेत मोठ्या संख्येन हजेरी लायतात. पळयात कांय जात्रेचे खीण. बासटावो आमी जात्रोत्सव आयच्यान चालू जाल्लो आसा. गेल्या वर्सा हांगा श्रीदेव बाबरेश्वराची मूर्ती प्रतिश्ठापन जाल्ली, तेचो आयज पयलो वर्धापन दिन. आनी ही जी जात्रा आहा केळ्याची घडाची जात्रा म्हणून प्रसिद्धी आसा. हांगर ही जात्रा आमच्या गोंया भायर पासून प्रसिद्ध आसा आणि जे फॉरनर येतात भायरसून ते मुद्दम ह्या जात्रेची वर्सान वाट पळयतात आणि आमचे अध्यक्ष आणि इतर सगळ्यांक विचारता बाबा ही जात्रा केन्ना आणि आमी केन्ना येवपाक जाय. सो आमी तांकां सांगता की अमकी तारीख तुमी या म्हणून. मुद्दम ते भायरसून येतात. इतले हे देवाचे ह्या नांव नौकीक आसा. येस सगळ्यांक बाबरेश्वर देवाची जात्रेची शुभेच्छा सगळ्या गोंयकारांक. आनी बाबरेश्वर देवाक हांव जेन्ना PI कलंगूट आशिल्लो पळय तेन्नाचें नांव जी वर्सां प्रमाणे येवपाची संवय जाल्या पळय ती हांव केन्नाच चुकयना. लास्ट 12-13 वर्सां हांव येता. आनी जेन्ना कलंगूट PI आसतना खूब अप्स एंड डावन्स आसतात. पण जेन्ना कितें टेन्शन आहा तेन्ना हांव हांगा देवाक येवन पांयां पडटालो आनी टेन्शनाचें निवारण जातालें. देवूळ बांदता आसतना आमकां खुबश्यो अडचणी येयल्यो तेन्ना आमी थारायलें की जात्रेक लॉटरी घालच्यो म्हणून. आनी त्यो लॉटरी घातल्यो आमी 4थ्या वर्स. आनी 20 लाखांची सर्ती घालून 5 लाखांचे आमी प्रायज दवरताले. अशें 15 अशें 3 वर्सांक आमी 45 lakhs केले आनी अंदून हें करता. आनी तेतून आमचे देवाक बरो हातभार लागलो आनी बरें काम जालें आमचें. तशेंच देणगीदारांचें बंद जालें. पूण परत आमकां वचोंक बरें दिसना लोकांचें. ताका लागून आमी सर्ती काडटा. सगळ्या लोकां कडेन मागता आमकां सर्ती काडून सहकार्य करचें म्हणून. आयज 62व्या वर्धापन बाबरेश्वराचे जात्रेचे 62व्या वर्धापनाक तुमकां हांव तमाम गोंयकारांक आनी गोंया भायल्या आनी देशाच्या सगळ्या लोकांक हांव उन्मदीत परबी दिता. आयज जे स्वप्न आयचे गांवचे आसले म्हणजे देशाचे आसले. कित्याक जगत जेता बाबरेश्वर. कित्याक हे महादेवाचे गण
चंद्रेश्वर भूतनाथ आणि हे आरवलीचो वेता माडेश्वर साळेश्वर हे सगळे बोडगेश्वर आणि ह्यो खापरेश्वर. वीज खात्यान स्मार्ट वीज मीटर बसोवपाचेर भर दिला. स्मार्ट मिटरांत कसलोच बदल जावंक ना. ह्या मिटरांक लागून गिरायकांक वीज वापराचेर नियंत्रण दवरप सोंपें जातलें अशें मुखेल वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडीसान सांगिल्लें. ह्या विशींचो विरोध करीत गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान JERCच्या अध्यक्षाक निवेदन दिलें. हे निवेदनात पाटकरान 3 मुद्दे हायलायट करीत एअरबीएनबी संबंधीत आक्षेप घेतला. वीज खात्यान एअरबीएनबी कडल्यान वेवसायीक दरा प्रमाण शुल्क घेवची अशी मागणी पाटकरान केल्या. जो कॅपिटल एक्सपेंडिचर ताणें अप्रूव करून घेतिल्लो जवळपास 250 करोड, दॅट इज जम्प्ड बाय 6 times. इट इज गॉन टू 1400 crores. दुसरे जे रेव्हेन्यू गॅप आसा ते रेव्हेन्यू गॅप ताचे जवळ जवळ 49% वाडला. ते 120 करोडा वयल्यान 180 करोडाचेर पावला. आतां 180 करोड जे आसा ते तो म्हणटा की स्टेट गव्हर्नमेंट दितलो. बजेटरी प्रोविजनान 60 करोड जे आहा ते स्टेट गव्हर्नमेंट दिता म्हणटा. आतां स्टेट गव्हर्नमेंट खंयच्यान पयशे दिता? अरे हे गोंयकाराचे टॅक्स पेयराचे पयशे. एक तो इन्फ्रास्ट्रक्चर 250 करोडा वयल्यान 1400 करोडा व्हरता. हे टॅक्स पेयराचे पयशे. हे आनी आपल्या बापाय कडल्यान हाडिल्ले पयशे न्ही. सो दीस वी हॅव ब्रॉट इट टू द नोटीस ऑफ द कमिशन. ताणें आमकां प्रॉमीस केला की जे एक्सपेंडिचर हांणी केला दे वील पुट इट आउट इन पब्लीक डोमेन. बिकॉज सर्टन क्वेश्चन्स वर रेज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाय आवर लीडर साबियो की इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पळय आहा पळय ते एवरी इयर चेंज करतात. एवरी इयर कॉन्ट्रॅक्टर दिवप. आनी तो म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी वाडयलो. आतां थंय थोडे सिटीजन्स आयिल्ले ते सिटीजन सांगता की दीस पावर फ्लक्च्युएशन आमच्या घरांचे सगळ्या गोंयकारांचे एप्लायन्सीस टीव्ही आसतले फ्रीज आसतले ते फ्लक्च्युएशना लागून वता. आतां एक तर तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जर वाडोवपाक जर पयशे घालता जाल्यार वाय देर इज पावर फ्लक्च्युएशन. सो दीज आर सिरियस वायलेशन्स वीच द स्टेट गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट हेज डन. दुसरे मेजॉरिटी वॉज दॅट जाता कितें की सामान्य गोंयकार जो आसा पळय मिडल क्लासाचो ताचेर हें सगळें ओव्हरबर्डन येता. हे प्रायस टॅरीफ इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो सगळो सामान्य गोंयकाराचेर येता की हे सरकार कशा पद्दतीन आमकां फटयता. ह्या डिपार्टमेंटान सांगिल्लें की 250 करोड रुपयाचो अप्रूव्ड करून घेतिल्लो JERC कडल्यान फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर. मोडले कितले? 1400 करोड. दुसरे ताणें जो अप्रूव्ह करून जो रेव्हेन्यू शेअर जो घेतिल्लो पळय तातूंत जवळ जवळ 40% म्हणजे 60 करोड रुपीज वाडले. अरे 5% वयर सकल वी कॅन अंडरस्टँड, पूण 49% वाडप हाचो अर्थ एक तर हांचें प्लॅनिंग सारकें ना जाल्यार हे इलेक्ट्रिसिटी चोरपाक दिता आनी कॉमन मनशांचेर बर्डन करता. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. अदिती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
फोणेच्या आयडी हॉस्पिटलात दोतोरांचो उणाव आसा हे आपल्याक खबर आसा. आमी न्यूरो सर्जन पदां खातीर 4 खेपे जायरात दिल्ली तरी कोणूच येवंक ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. लोक म्हणटले सरकार न्यूरो सर्जन दिवपाक शकना, पूण आमकां जर तो मेळना जाल्यार थंय सिटी स्कॅन बसोवन कितें उपेग. वैजकी अधिकारी सिटी स्कॅनाचें निदान करूंक शकना, ताचे खातीर न्यूरो सर्जनाची गरज आसता. आमची जायरात अजूनय उक्ती आसा. फोणेच्या खंयच्याय दोतोरांनी सल्लागार म्हणून रुजू जावचें अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें.